अनिकेत 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 आगे चला चला लंडा कोण परत पुढे सांग 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 पुढे होतं ना का रे पूर्व रे येऊन बरं अरे उद्यातला आवाज फोटो बिटो काय घेणार रे पहिली मला सगळे विज्युअल्स वाटले फोटोचे कर मरे ओके बरं गोवा प्रदेश युवा काँग्रेसीन आज स्पॉट द पॉटहोल लायक गोवा डिजर्व्स बेटर या कॅम्पेना अंतर्गत गोवा स्पॉट द पॉटहोल हे पॉटहोल फोटोग्राफी कंटेस्ट आयच्यान आमी हांगा सुरवात केल्या आणि गोंयभर जे आमचे नागरीक आसा गोंयचे हेंच्यांनी प्रत्येकान फोटो काढून तो सोशल मिडियाचेर अपलोड करपाचो सोशल मिडियाचेर अपलोड करता आसतना आपले 3 जाण फ्रेंड्स जे आसा हांकां टॅग करपाचो अलॉंग विथ गोवा प्रदेश यूथ काँग्रेस आणि हेचे खातीर एट्रॅक्टिव्ह प्रायजीस आसतली जेणे करून आमी स्मार्टफोन्स दितले बाकीचे इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स दितले ब्लूटूथ स्पिकर्स दितले आणि बाकीचे कितकीशी टी शर्ट्स दितले सो इतकेंच की आमचो हेतू आसा की आमी गोवा डिजर्व्स बेटर ही जी आमी आज कॅम्पेन चलयल्या ह्या कॅम्पेनी अंतर्गत जे गोंयभर आज रस्त्यांची जी वाट लागलेली आसा आणि ह्या रस्ते वाट लागलेल्या कारणान गाडयो कितक्योशा गाडयांचो खिळखिळो जाल्लो आसा कितके लोक आज मरण पावल्या एक्सिडेंट कितकेशे मोठ्या प्रमाणात घडटा सो हेचो निषेध करपा खातीर आणि सरकाराचे लक्ष ह्या गोष्टीचेर वेधपा खातीर आमी आज हे पॉटहोल कॉम्पिटिशन आज हांगा ह्या खड्ड्यांनी रावन आज आमी हांगा लॉन्चिंग करता गिरीश बाप मातशें फाटी अशें अशें अरे हांव तुजो इदारे साइड ट्रैफिक क्लोज दिगंबराची काम घेतली आम्ही होतो कंपारा घेतली बरं गोंडूरावाची घेतली माशी वाटी चला भाऊ भाऊ मास वाटी चला मास वाटी चला ओके राइट बैनर यस थैंक यू आमच्याकडे फिक्स तर तुम्ही उलयता
गिरीश under the campaign of Goa deserves better. यूथ काँग्रेसीन ऑल ओव्हर गोवा एक कॅम्पेन लॉन्च केल्या तिचें नांव आसा गोवा डिजर्व्स बेटर आनी तातूंतल्यान आनीक लोकांक संदेश दिवपाचो प्रयत्न जाता की आज परिस्थिती कितें आसा आनी कशा पद्दतीन हें राज्य चलता. पयर तांणी मिरामार बीच साफ केलो आनी कितलोसो कचरो मिरामार बिचाचेर एकठांय केलो. हातूंतल्यान एक क्वेश्चन मार्क येता की जे कॉन्ट्रॅक्टर बीच क्लिनिंग करता जे आमी सदांच म्हणटाले बीच क्लिनिंग म्हणटा तें व्हडलें लफडें म्हणून ते बीच क्लिनिंग करपी कॉन्ट्रॅक्टर करता कितें. इतलो जर कचरो यूथ काँग्रेसची टीम वचून काडपाक शकता जाल्यार बीच क्लिनिंग कॉन्ट्रॅक्टर करता कितें. त्याच भशेन आज हांगा पॉट होल्स आज तांणी ताज्याच कॅम्पेनीचे अंडर स्पॉट द पॉट होल कॉन्टेस्ट चालू. हातूंतल्यान कोणूय नागरीक खंयच्यानय बी आपलो फोटो काडून हो धाडपाक शकता आनी ताका प्रायज दवरिल्लें आसा. म्हाका दिसता भरपूर रिस्पॉन्स ह्या कॅम्पेनीक मेळटलें कारण आज हांगाच न्ही गोंयभर रस्त्यान पॉट होल पळयिल्ले आमकां पळोवपाक मेळटा. कारणां वेगळीवेगळी सांगतात पॉट होल काडपाचे प्रयत्न आज पर्यंत कोण केल्लो दिसता. गोवा डिजर्व्स बेटर एक वेगळी मोहिमा गोवा प्रदेश युवक काँग्रेसीन लॉन्च केल्ली आसा. तितूंतल्यान जंय जंय इश्यूज गोंयकारांक त्रास जातात ते हायलायट करप आनी सरकाराचें लक्ष थंय केंद्रीत करप आनी जंय जाता थंय आमी कन्स्ट्रक्टीव काम करप आमी जावन तें करप. पयर बीच क्लिनराचें एक जालें तेजे नंतर आमी काँग्रेसी सांगलेलें की पेट्रोलच्या खातीर आयज लोक त्रास आसात. गोंयभराक एक्सिडेंट जातात लोकांच्या हेल्थाक त्रास जाल्ले आसा ट्राफीक जाम जाता. करोडांनी रुपया आयज खर्च जाल्लो आसा ह्या रस्त्याचें डांबरीकरण करपाक पूण पयशे हे मिनिस्टर कमिशन खातात बाकीचे उरलेले थोडे इंजिनियर खातात आनी क्वॉलिटी रोड्स मेळनात. आयज जर गोंयभर परिस्थिती इतली वायट आसा त्या खातीर हो एक कॉन्टेस्ट लोकांक पार्टिसिपेट करून ज्या ज्या गांवांनी रस्त्यांची परिस्थिती वायट आसा त्यो सगळे फोटोग्राफ्स अपलोड जातले सोशल मिडियाचेर. सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान गोंयांक एक अवेरनेस जातलो वेगळो. सरकाराचेर एक वेगळे दबाव येतलो की गोंयचे रस्ते बरे दिवपाक जाय बिकॉज गोवा डिजर्व्स बेटर आनी त्या खातीर ह्या कॉन्टेस्टांत बरी प्रायज दवरलेली आसा. लोकांचे इन्वॉल्वमेंट बरे भशेन जातलें पार्टिसिपेशन बरे भशेन जातलें आनी तेजे नंतर जे सामके टॉप प्रायजीस मेळटा त्या फोटोग्राफाचो एक वेगळो आल्बम आनी तेजे एक मेमोरेंडम करून मुख्यमंत्र्याक ते भेटयतले. ज्या कारणांतल्यान आमी फक्त क्रिटिसिजम करना आमी कन्स्ट्रक्टीव ऑपोजिशनचें काम गोंयांत करपाक सोदतात आनी मुख्यमंत्र्याचें लक्ष केंद्रीत करून मुख्यमंत्र्या कडल्यान एक आश्वासन घेतलें की मुखाल्या 15 दिसां भितर गोंयांक एकूय पॉटहोल दवरचो न्ही आनी सरकारान नंतर अशेंच कॉम्पिटिशन लॉन्च करचें. जशें कॉम्पिटिशन आज यूथ काँग्रेसीन लॉन्च केलां तशें सरकारान तें कॉम्पिटिशन लॉन्च करचें की कोणेय जर पॉटहोलाचो फोटो धाडलो जाल्यार ताका वेगळे तरेचें बक्षीस दितलें म्हणून. तितूंतल्यान कितें जातलें एक सरकार सेन्सिटीव आसा हें लक्षांत येतलें. सो हो प्रोग्राम बेसिकली सरकाराक जागो करपाक. आसा की आतांचे कशें घडलें तुमकां जे कोण धाडटा पळय न्ही खड्डे आतांचेच काय पयलींचे म्हणजे ना ते हें आसा पळय फोटो काडटा तेजी चड करून डेट बी आसता कारण आतां हालीं कितें करता हें कितें करता तर रोखडेच बीजेपी कॉपी करता. आयज तालिगांव जेनिफर मनसुरादान आपल्या बीजेपीच्या यूथ टिमीक घेवन जेन्ना बीच क्लीन जातकर ऑलरेडी थंय आमचो लोकल लिडर टोनी उदय हेय इनवॉल्व आशिल्ले. सो तेणी आयज आनी प्रोग्राम दवरलो थंय बीच क्लिनींग करपाक. सो तेजे नंतर आयज तेणी वचून आमच्या उदय बाबांनी वचून ते बोळा घालतकर मागीर तेणी ते बंद करून आयज तो प्रोग्राम दुसरो कितें करता. सो आमी म्हणटात होय प्रोग्राम कॉपी करचो आनी पॉटहोल सगळे भरचे सरकारान इमिजिएटली म्हणजे लोकांनी संदी दवरची न्ही.
फोटोवांचे हे अपलोड करपाक आमी खूश जातले आमकां जर फोटो येयले ना आमी खूश जातले काम जातलें लोकांक बरें जाता पळय ज्या जाग्यार हो कार्यक्रम जाता तुमच्या फाटल्यान बोर्ड आहा बोर्ड पळया GHRSSIDC हे गव्हर्मेंटाचे कॉर्पोरेशन ग्रामीण लघु उद्योग विकास महामंडळ मर्यादित. आता ह्या कॉर्पोरेशनाक मेळपाक येता कोण एक तर ग्रामीण भागातले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट सिटीतले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट हे ह्या ऑफिसांक तांची कामां चलता. तर सरता आसतना जर तांकां खड्ड्यांतल्यान वचचें पडलें म्हणजे फर्स्ट हँड इम्प्रेशन कितें जाता तें पळय. तुमी हांगा लघु उद्योगाच्यो खबरी करतात आनी हांगा तुमगेलो खड्ड्यांचो उद्योग नेटान चालू आहा. साधारण मनीस जो भितर येतलो स्कुटरीन यो गाडयेन यो ताची बावड्याची परिस्थिती कितें जातली पळय. गोवा डिझर्व्स बेटर ह्या मोहिमे अंतर्गत आज हो 2 दिसां पयलीं मिरामार बीच ट्रेनिंग प्रोग्राम घेतलो यूथ काँग्रेसीन आनी सगळे काँग्रेस पार्टी. तसोच आज हो फोटो काडपाचो हो प्रोग्राम घेतला आनी आज गांधी जयंती निमित्त हो पणजेन जो सगळ्यात पणजेंतलो वायट रस्तो हो चूज केल्लो आसा. तुम्ही पयले आसतना ह्या रस्त्याची स्पीड पळया 20 किलोमिटरच्या पयर स्कुटर चलोवंक मेळना. ह्या रस्त्याची परिस्थिती गेले कितलेच दीस हे अशें आसा. हेजो ह्या रोडाचो आमी जेन्ना हांव मेयर आशिल्लो तेन्ना स्मार्ट सिटीन एक इस्टिमेट तयार केल्लो कॉन्क्रीट रोड करपाक एक पणजेचो मॉडेल रोड पणजे ही कशी आसची विथ प्रॉपर ड्रेनेज प्रॉपर रोड प्रॉपर लायटीचे खांबे प्रॉपर फुटपाथ हे लोकांक मेळचे. पैसे करोडांनी रुपया स्मार्ट सिटीन असते फक्त ह्या आमदाराचे काम असले टेंडर करपाचे ते तेजे कडेन अजून पासून जालें ना. हांव म्हणटा कितें आज आमी हे प्रोग्राम घेता जशें 2 दिसां पयलीं मिरामार बीच क्लिनींग प्रोग्राम घेतलो मॅडम आमची ती जागी जाली आनी कितें आपूण ब्रीज क्लिनींग करता. अरे 80 कोटीचो कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसा सरकाराचें काम तूं सरकारान आसा तुवें तेंच्या फाटल्यान लागप खंय पयशे गेले काय म्हणून बीच क्लीन जायना आमी केला म्हणून तुका भायर सरचें पडलें. तशेंच आमच्या निमतान तरी जे आमी आंदोलन करता जे आमी यूथ काँग्रेस आनी काँग्रेस पार्टीच्या माधवाच्या अंडर हे सगळे जाण फुडें सरल्या त्या निमतान तरी हे रस्ते सारके कर. हांव आमदारा कडेन हात जोडून मागता बाबा तूं आतां जागो दा की 2.5 वर्सां तूं जो न्हिदला तो पणजे खातीर तूं कितें तरी कर. तुवें केदो व्हडलो मॅनिफेस्टो ह्याच मातीच्या देवळा सकयल तुवें लोकांक प्रॉमीस केल्लें तितून एक तरी कर. आज कडेन रिबांदार ज्या प्रॉमीस केल्लें आपूण रिबांदार 30 बेडीचे हॉस्पिटल आपूण दितलो जे तूं आज ल्हानशें तें प्रायमरी हेल्थ सेंटर तूं ओपनिंग करता हें करपाक तुका 2.5 वर्सां लागली. 3दा सीएमाक हाडचो पडलो 5दा हेल्थ मिनिस्टराक हाडचो पडलो येदेशें करपाक ताचे हॉस्पिटलान कितके वर्सांनी केन्ना घातले लोकांची मागणी आसली तुवें उतर दिल्लें की रिबांदाक मॅनिफेस्टो तुजें आसा आपूण बरें हॉस्पिटल थंय बांदतलो लोकां खातीर. तुजें प्रायमरी हेल्थ सेंटर कोणाक नाका आशिल्लें तें तुवें दिलें शेवट तुवें तें केलें. तशें तूं तुजो मॅनिफेस्टो तूं उगड आतां तुवें पणजेकारांक कितें कितें प्रॉमीस केलें रस्तो बेजीक गरज लोकांची लोक कशें त्रासान तूं पळया आनी व्हिडिओ काडा कशें लोक मोटरसायकल चलयता पळया तुमी हें तूं कर. तूं आमच्या तरी निमतान आमचें कितलें सार्थक जाता आंदोलनाचें की गांधी जयंती निमित्त आमी कितें तरी तेच्या दोळ्यान आमी लोकांच्या गव्हर्मेंटान सरकारच्या दोळ्यान आनी आमदाराच्या दोळ्यान आमी कितें तरी अंजन घातलें आनी बाबा रस्तो हो थोडे दिसांनी चालू जातलो बरो जातलो हीच आमची अपेक्षा आसा गांधी जयंती निमित्त. आनी कितलें जर तुजे कडेन जायना जाल्यार तूं हें पॉलिटिक्स सोड. तूं आनी हें पॉलिटिक्सान हें करनाका लोकांनी अशी ठरयला तुका घरान हाडपाचो तुजे थोडे दीस उरल्या तितके तरी एक मॅनिफेस्टो एक तरी पणजे खातीर जे रस्ते बेजीक आसा ते तितकेच तूं करून दाखय. हीच आमची गांधी जयंती निमित्त तुका एक रिक्वेस्ट आनी कांय ना. गोवा प्रदेश यूथ काँग्रेसीन आयोजीत केल्लो अंडर द कॅम्पेन ऑफ पॉटहोल कॉम्पिटिशन फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन सगळे जे मेन मुद्दे आसा आमचे लिडरांनी कवर केला. पूण हांव एक सांगता आमी जेन्ना डिसायड केलो की बाबा हो आमी एक करया आनी सरकाराक जागे करया हे कॉम्पिटिशना थ्रू तेन्ना आमचे कार्यकर्ते म्हणटा थोडे म्हणटाले हांगा करया थोडे म्हणटा थंय करया ना थोडे म्हणटा आनी खंय करया अशें आमचे कडेन एक विशेक लोकेशन आयली हांगा करया थंय करया. पण तेंतल्यान मेसेज एक कितें वता की सगळे रस्ते खराब आहा. थोड्यांक हांगा जाय आशिल्ले करपाक थोड्यांक थंय जाय आशिल्ले थोड्यांक देवळा कडेन जाय आशिल्ले म्हणजे इतले पॉटहोल्स आसा इतले रस्ते खराब आसा सगळे मेजर रस्ते खराब आसा. सो दीस शोज दीस इज अ मेसेज टू द गव्हर्मेंट आनी ते दाखोवन दिता की सरकार करप्शन कितले चल्ला रस्त्याचेरूच ते सध्या करप्शन करून आपली तिजोरी भरता. जशे भारतीय जनता युवा मोर्चाचे ते तालेगाव ब्लॉकान आमचे कॉपी केले बीच क्लिनिंग ड्रायव्ह तशेंच त्यांनी आमचे अध्यक्षान सांगले भशेन हेही कॉपी करचे
आणि त्याच्या बरोबर हे पोटोली भरून उडोवचे आणि सगळ्यांक गोंयकारांक बरे रस्ते दिवचे 2 ऑक्टोबरचे निमतान ही तुमकां रिक्वेस्ट करता. थोडे म्हयने उरल्या, प्लीज कवर करा आणि रस्ते कवर करा आणि गोंयकारांक एक बरे रस्ते द्या. इतलेच माझी विनंती तुमच्याकडे. या ना, सेल्फी घ्या ना.